तो प्रिपेर जाऊनच गेलो येताना ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्री थोडे बुक्स आनी बरो वाचून आनी ते म्हाका मस्त युजफूल जालें म्हाका इंटरव्यून फस्ट कशें इंजीन काम करता म्हणजे पुरा ते बूक वाचून हांवें ताची नॉलेज काण गेली सो जाणा जाणा पुरा सांगून सोडलें सो फस्ट इंटरव्यून तो पास जालो पॅरलली हांवें एक्चुअली बिझनस इवन 2009 हांव बिझनस म्हज्या फ्रेंडा वांगडा करनासलो ते जाणा जायते हांवें म्हळ्यार इनिशियली कोत्ता न्ही कोणी भुरगीं घालें चलोवंक शिकता पडोवन शिकता हांव बिझनसान मस्त पडला हांव केदोळे वगेत बसून नासलो म्हाका सांजेचो फ्री टायमार म्हाका कालेमणी करचे सो म्हाका इनिशियली डीजेईंग गोतून नासलें आनी 2006 न्ही ते जाणा डीजे मशीन कन्सोल म्हणलें हांगा येत नासलें एक्चुअली ते जाणा आमी CD प्लेयर आसा आमी सावंड मिक्सर मदें दवरून 2 CD प्लेयरान ते CD घालून मिक्स करताले कोडयाळचे 1 बाय 1 म्हणजे मागीर कोडयाळच्या स्टाफ यंगसर जालो म्हजो एकलो फ्रेंड आसलो ताका काण गेलें मस्त भरोसो केलो म्हजी कालेमणी येता आमी आमच्या मनशार म्हाका कालेमणी गोत्तना कोडयाळचे आमचे मनीस म्हणटा हांव ते आमचे म्हूण चिंता आनी सगळो भरोसो आमी तांचेर करता हे थोडे वाटी आमकां मारोगी पडटा हांवें चिंतून आसलें म्हजो पूत म्हजे वांगडा घेता म्हणून म्हळ्यार ताणें शिकप इवन हांगा शिकून आसलो ताच्या उपरांत ताका मँगलोरांत 2 वर्सां ताणें PUC गेली ताच्या उपरांत बँगलोरांत 4 वर्सां इंजिनियरींग केलें मागीर ताका कॅनडा धाडलें पण कॅनडा धाडटाना ताका इतलें सांगलें तुका खाली स्टडीसाक धाडचे ते पाटी हेजे म्हणून